सगळे जाण म्हणटात की एप्रिलाक सुरू करपाक हांव इतली गरमी आसा म्हणटा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहा काय म्हूण शाळांचें. आतां खूब जाण म्हणटले आमगेले काणकोण बसल्या ते किंवा सत्तरी बसल्या ते की मुश्टी फंडाचे एडमिनिस्ट्रेटर उलयतात सो घडये तुमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत गांवांनी आसका म्हण. पण एक शिक्षणीक संस्था चलोवपी वेवस्थापनाचे मनीस म्हणून तुमी ह्या प्रश्ना कडेन कशें पळयतात? इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा ते स्कुलान सारकें वेवस्थीत आसूं जाय, ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. इन द सेन्स भुरग्यांक डे टू डे शिकता आसतना तांकां प्रॉब्लेम. आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें बरें आसा अशें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत खंयच्याच स्कुलान आसचें ना. हें अतिशयोक्ती जावचें ना. आमचे कडेन स्कुलान स्मार्ट टीव्ही बोर्ड आसा, AC आसा, तुगेले फॅन्स आसा, सगळें आमी प्रोविजन केलां जेणे करून कसलीच कमतरता भुरग्यांक जायना. आनी आवाडो वेळ आमचे कडेन अशें पयस आरामशीर क्लासी आसा, वेवस्थीत भुरगे बसून हें करूं शकता. आनी अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्या शिवाय स्कुलान ही फॅसिलिटी ना जाल्यार मातशें प्रॉब्लेमूच जावपाचो. तें आसूंकूच जाय. इट इज अ मस्ट. आयचे घडये बिफोर आय गो टू माधव सर, आयचे घडये जेन्ना सरकार म्हणटा की एप्रिलासान स्टार्ट करया, त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? गोंयांतली मॅक्झिमम स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज तयार आसात? ना, सगळीं स्कुलां तशी तयार आसा अशी म्हाका दिसना. आनी म्हणूनच की हो प्रॉब्लेम जाला. प्रश्न असो आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशा पद्दतीन आसल्या शिवाय भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम जातलो. दे वील हॅव टू चॅलेंज द हीट. टिचरांकूय जातलो आनी भुरग्यांकूय जातलो. म्हणून त्या अनुशंगान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें आसूंकूच जाय स्कुलाचें. दॅट इज अ मस्ट. पुणून इतलें करून आतां आमी नाय जाल्यार घराच बसतले भुरगे, अशें भायर काय खेळूंक तशें वचचे ना. ते वत पडटा जाल्यार थंय पडटा, हांगाय पडटा. त्या अनुशंगान स्कूल चालू केलें म्हणून हरकत ना. आनी ते फॉर ए शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. सामकें ते 8 ते 1:30 पावणे 2 पर्यंत आसचें ना. पूण तकालच करची पडटा, घेवची पडटा. तुम्ही म्हणटात की स्कुलाक जर भुरगीं बसले थंयच गरमी आहा आनी घरा कडेन गरमी ना, अशी कांय परिस्थिती ना. सुटयां भितर भुरगीं खेळपाक भायर वतले. माधव सर, तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? हेडमास्टर्स असोसिएशन ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? कारण फाटल्या सप्तकाक हांगा अनंत अग्नी सर आशिल्ले, तांणी एंड करतना बरें सांगलें की तुमी सगळे जाण उलयतात बरें आहा, सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज ही हेडमास्टरा खातीर म्हणून. सो तुमी आनी हेडमास्टर्स असोसिएशन ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? हांव पळयता आसतना कंपेर करता स्कूल टू स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी गोंय म्हणून जे परिस्थिती गोंयान कंपॅरेटिवली दुसऱ्या स्टेटीक जर कंपेर करीत जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर बरी आसा. आनी हांव फाटले जे आमचे मुखेलमंत्री हांकां ते क्रेडीट दिता. तांच्यांनी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन म्हणून फॅसिलिटी आमच्या वेवस्थापन कमिटीक दिले आनी खुबशे कमिटीनी तेजो फायदो करून घेतलो. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार हांव ह्या फिल्डान जवळ जवळ 35 वर्सां काम करता. 35 वर्सां पयलींची गजाल आनी आतां जर कंपॅरिजन जायत, आतांत धारवाडकरान सांगल्या तांची स्कूल खंय पावला, कितें फॅसिलिटीज आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी भरपूर वाडलेले आसा. जवळ जवळ सगळे स्कूल डिजिटल, मागीर फॅन म्हणात, सिटींग अरेंजमेंट म्हणात, भुरग्यांचे वेवस्था हाचेर लक्ष दिता आनी दिल्ले आसा. सर्वे करीत जाल्यार मॅक्झिमम स्कुलांनी हे गजाल दिश्टी पडटा. आनी म्हाका दिसना गरमी सहन जायना अशी स्थिती आसचेना. ह्या गरमेक उत्तर दिवपाक जे क्लासरूम्स आसा ते सुसज्ज आसा तशें म्हाका दिसता. आनी जर ना जाल्यार त्या मॅनेजमेंटान ताचेर लक्ष घालपाक जाय. गव्हर्मेंट इतले बेनिफीट दिता, फॅसिलिटी दिता, ते जर घेवपाक कळना जाल्यार त्या मॅनेजमेंटाचेर विचार जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी म्हणटात नंबर 1 गरमी हें एक्सक्यूज तुमकां पटना. आनी दुसरी गजाल, ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा त्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा म्हणून धोरण राबयतना रावप, ही गजाल तुमी चुकीची म्हणटात माधव सर? बरोबर. म्हाका म्हजो विनंती आसा की ह्या गव्हर्मेंटा कडेन
की ज्या पद्दतीन फॅसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक फॅसिलिटी दिल्ले फाटले BJP गव्हर्मेंटान तशेंच हांच्यांनी कंटिन्यू करचें अशें दिसता आनी आतां ते गरज आसा काळाची गरज म्हणटात Because of ते NEP 2020 खूब कितें सांगून वयता ताका जर पुरक अशें वातावरण तयार करपाक जाय जाल्यार खरेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ताका त्या सगळे खातीर सरकाराचो आदार लागतो. आदार लागतलो आनी आदार दिवपाकय जाय. परग तुम्ही कशें पळयता कारण एकोडेच्यान तर आमी पयला पालकांचो एक गट सद्याक रस्त्यार आसा, एक गट कोर्टां आसा, ते परत परत मेळून सांगतात की बाबा अशें करनाकात अशें करनाकात आनी तुमच्या PTAन थाराव घेतला की अशें करयाच म्हणून. कित्याक लागून? बेसिकली जेन्ना आमी म्हणटा पालक रस्त्यार आयल्या किंवा पालक कोर्टान गेल्या तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की गोंयचे सगळेच पालक उठल्या की काही प्रमाणातले लोक जे शहरी भागान रावपी आसा किंवा अर्बनायज्ड एरियान रावपी आसा ते उठल्या. कित्याक बेसिकली जो आतां प्रॉब्लम आमी पळयता गरमी वाडटली, हे वाडटले ते वाडटले, ती आतां प्रत्येक स्कुलाची एक जी हे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो वेगवेगळो आसा. थोड्या स्कुलांनी कांयच फॅसिलिटीज ना, थोड्या स्कुलांनी अत्याधुनीक लेटस्ट फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. सो देर इज अ डिस्पॅरिटी इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, बट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅनॉट बी अ रोड ब्लॉक in development of future of a student. We have to jointly function along with the school management and find out a way. आता खूपशे पालक जे असतात ते बऱ्या बऱ्या कंपनीन कामाक असता. CSR is one thing which is yet to be explored in Goa. जर तर हेच पालक जर फुडें सरले आपापल्या कंपनीजान जर अप्रोच जावन CSR फंडिंग जर हाडली, आय फील दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी इतलो डिबेट करता तो म्हाका दिसता हार्डली 15-20 दिसाचो आसतलो. जर तर प्रत्येक कंपनीन गोंयान ज्यो कंपनीज आहा आनी त्या कंपनीच्या एम्प्लॉईजची तीच भुरगीं ह्या स्कुलांनी शिकता, तेंच्यांनी जर मनांच्यान ठरयलें की वी वील ओपन अप अ CSR डोर्स, then I think every school in Goa will overcome this infrastructure issue within 15 days. And it should not be a roadblock for development of a student, because NEP 2020, what has brought is totally a paradigm shift from the traditional education system to a सर्वांगीण विकासाची एक एज्युकेशन सिस्टम. कित्याक आमी एक्चुअली हांव जो शिकलो तो टेक्स्टबुकांच्यान शिकलो, पण आयज भुरगे वोकेशनल स्किल्स शिकतले, इंटर डिसिप्लिनरी स्किल्स शिकतले, वेरियस एक्टिविटीज खातीर ओपन जाल्या. हय, जे आदी ह्या सिस्टमान नाशिल्लेच. सो आय डोंट फील दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ रोड ब्लॉक. इफ एवरीबडी कम्स टुगेदर अँड ट्रायज टू फायंड अ सोल्युशन, तो सॉल्व जावपाक जाय.